पत्रकार नमस्कार सगळ्यांक तुमकां. आज हांवें पत्रकार परिशद आपयला की कारण की आमच्या हांगा एक देवूळ हनुमान देवूळ 30 तारखेक सुमार एक 20-21 जाणांच्या ग्रुपान येवन भटांचे आमच्या देवळाच्या सेवकांक तांकां मारामारी केली, ताचे रगत काडले, सुजयले अशी घटना घडली. अशें हें जालें. पूण तेन्ना हांच्यानी कंप्लेंट केली, पूण मारामारी केली, मारले पुलिसांनी. हे आमकां 30 तारखेक 31 तारीख कळ्ळें. म्हणटकूच काल आमी पुलीस स्टेशनाचेर वचून जाप विचारले, दिली कित्याक ताका मारलो म्हणटकूच क्रिमिनल केस कित्याक करूना तें जाप विचारलें. आनी तशेंच त्या टायमाचेर आमी प्रेस रिलीज करपा खातीर आमी एक तुमकां एक जेणे करून तांचे आश्वासन दिल्या बाबा कृतीन धांवपा जाय. आनी जे गुंडा कोण आसा तो ते सोरो पिवन बी मस्ती केल्ली तांकां सजा जावपा जाय. जेणे करून हाजो जो हें आसा पळय गोंयभर पसरपा जाय. हाजे फुडें खंयच्याच देवळान भटांक किंवा सेवकांक अशें मारून संजीव कोलगांव आमचे आसा आमचे जयंत जाधव आनी आमचे देवळाचे पुरोहीत प्रसाद भटजी ताकाच मारले म्हणून आमकां दुख दिसता. हिंदू संघटनेक सगळ्यांक आयिल्ले ती सांगू शकता जे आम्ही पहिल्या फावटी निषेध करता. हांगासर जे हे देवस्थान आसा अनेक वर्सां आमचे पुरोहीत श्री प्रसाद भटजी आणि काही सेवक आसा आमचो हे सगळे जाण हे देवूळ सांबाळटा, क्लीन केला. तशेंच शेनवारा मारुती रायांची पुजा आसता त्या खातीर आमचो दत्ता मानव हे 2 भुरगे हांगासर क्लिनींग करताले. आणि क्लिनींग करताले ते उदक मागले कोणी तरी एका ग्रुपान तांकां उदक दिलें, दुसऱ्या ग्रुपान उदक मागलें. रातची साधारणतः 12 वाजता तांकां उदक दिलें, उदक पिलें, तेंचे उदक मागीर नासाडी करपाक लागले. म्हणून तेंचेर एक कंप्लेंट करपाक गेले. एक नागरीक म्हणलें कंप्लेंट करपाक बोगदा पुलीस स्टेशन जे मुरगांव पुलीस स्टेशना कडेन गेले. ते कंप्लेंट दिवपाक गेले. थंय कंप्लेंट घेवपी आमचो आक्षेप असो आसा, कंप्लेंट घेता जाल्यार कोण तरी ते हवालदार तांकां विचारतात कोण ते भुरगे, खंयचे भुरगे, तुमी ताका हाडा. म्हणजे ही वागणूक पयलीं चुकीची न्ही. एक लेमॅन तुमचे कडेन येता, आपल्याक मारहाण जाला, तोंडाक लागला, मागीर तांकां मेडिकल करता, कितें करता, आनी हें सगळें करता सकाळची 4 जाता. हे पुलिसांचे कृत्य पयलीं चुकीचें न्ही. विक्टीम आहा तो पयलीं आनी जो कोणें एसॉल्ट केला, कोणें मस्ती केला ते भोंवता भायर. दुसरे दिसा सांजचे पर्यंत हें जायना. मागीर आमी जेन्ना ठरयलें की काल आमी हांगासर मिटींग घेतली, आमी सगळे जाण जमले करना बरोबर काल सकाळीं तांकां अरेस्ट दाखयला. आनी तो अरेस्ट कितें केला, अंडर 151 केला, मेडिकल केला, तांकां मार लागला, 151 केला आनी तांकां अरेस्ट दाखयला. मागीर रिलीज जालें खबर ना. आनी सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हणजे कितें, थंय 12 घडणूक घडटा आनी दुसरे दिसा सांजचे पर्यंत तांकां खबर कळना. म्हणजे स्टेशन ऑफिसर जो आसा ताका खबर आसपा जाय न्ही. येदें व्हडलें कृत्य. आमी म्हणना अशें कोणाक जावप. आमी एक हिंदू म्हणून आमकां देव धर्म देश हो प्रथम आसा. त्या वेळाचेर आमच्या जेन्ना पुरोहिताचेर अटॅक जाता आमी जो कडकडून निषेध करता हेचेर एक्शन जावपा जाय. आनी जशें श्यामान सांगलें तशें आनी खंयच्याच गोश्टीचेर अशें जावंक जायना. 10-15 लोक तांकां सगळ्यांक हाडूंक जाय तेंच्यांनी, तांकां जाप विचारूंक जाय, तांकां तेंची मिस्टेक रियलायज करून दिवपा जाय. जर इतर खंयच्या तरी धर्माचेर कितें जाल्लें जाल्यार अशें जावचें न्हय, खंयच जावचें न्हय. आमचो गोवा इज ए पीस लविंग गोवा. आमी सर्व धर्म समभाव आसा हांगा आनी अशें कृत्य जाता ह्या कृतीचो आमी निषेध करता. हांगा एक सुंदर बीच आसा. मनोहरभाई पर्रीकरांनी तेन्ना बायणां वेश्या वटची काडटकच ते बरें बीच जाला, ट्युरिस्ट येता हांगासर, बरें जावचें. आमी सगळे हांगासरचे नागरीक सपोर्ट करता. पूण हें जें कृत्य जालां परत हें कृत्य जावचें ना म्हणून आमी पुलिसांक हें मागता की हेजें कडक शासन जावचें. देव बरें करूं. जे 30 तारखेक सगळ्या पत्रकारांचो येवकार 30 तारखेची रात्री घटना घडली जी आता सांगली ती एकदम म्हणजे ताका शब्द ना. माझ्या आता उलयता ते शब्द म्हणजे काहीच ताका अर्थ ना. कारण म्हजो आतां 10 जितली वर्सां जालीं ती म्हाजे स्वाद न्ही. अशें न्ही प्रसाद वाटलो सगळे वाचून सगळे म्हणटात हें बरें तें बरें, पण ते बरे खातीर येवंक ना. आनी म्हाज्या मनान जें कितें आसा हें कितें गेला कितें फुडें वचपाक जाय तें सांगून काही गोश्टी समज नासतात. इतलें ती सगळ्यांनी घेवचें खंयचें आसो. कितलो लोक कितलीं भुरगीं येतात आनी काय हें ना. आनी म्हाका लागून ते भुरगीं आसात न्ही तेंच्या कोणाचे हात पडप हें ना. आनी 2 दीस जाले आतां
तो आमचो हवालदार असो अशें उलयता तो जाण असले 30 जाण असले आमचे बरोवन घेतले सांगले PSI म्हटलें एकूय नाका विचारले निमतां सांगले आमकां सगळी मेडिकल करून हाडले 4 दिसां आमी भुरगे थंय आसले शेवकारा वाट सबंदीच बघता कोणाचें ना जे म्हाका जाता काय कितें खबर जाला पण तेंचें उत्तर ना म्हाका खबर ना ते काय जालां तें शेवट कोणाची कितें दबाव असो मारचो फुडलें हें ना पण फाल्यां की म्हाजी सुरक्षा कितें आतां जालें सगळें काल कितें फोन केले जाल्यार जातलें तें ना भटजी हें केलें वॉर्निंग सगळें आतां भोंवताले पळय तो बरा म्हाका राग येता म्हाका सो राग येता हांव मारून तेंचे थापट सॉरी म्हणू आतांय भोंवता जाता म्हाजें सगळें करूंक जाता कारण हें आतां तूं ह्या येयल्या पासून आतां इतली वर्सां जाली प्रत्येक कितले फावटी पोलीस स्टेशनाक गेलो मी फक्त सांगून करतालें मागीर हें जर जातालें म्हाका दिसचें ना हांवूय काडून दवरता काय तरी करपाचें ना आतां सुरक्षा आमची करपाक जाय पुलीस आमकां सुरक्षा दिना आनी कितें आसा जे काही सुदारक आमचे समाज फुडें तेंचो ना त्यांना इलाज आसता सगळें आमी रगता 2 दीस जाले आतां आमकां जर न्याय मेळना मागीर ती हेतू हिंदूची भाशा आमी उलयता हें उलयता तें कित्याक म्हाजें उलयता कोणी तें दवरतात म्हाजें स्वतंत्र उलोवंक दियात हें जर म्हाका मेळना जाल्यार फाल्यां काय म्हाज्या मनान कितें येवचें मी काय तरी काडून दवरता मी आमकां करूंक जायना कित्याक मारपाचें सॉरी म्हणपाचें एकदम मारूंक जायना तें बरोवंक तरी जाय तसलें मारल्या भुरग्यांक त्या आनी फक्त काल पासून सांत्वना चालू आहात कोणाक देवू जाय आनी विशय काय ना मी परत सांगता हे देवाचो विशय आसा पाणी बिणी ते चड मारत हेजे पाणी म्हणून व्हरतात सगळ्यांक दितात आतां कितलो प्रसाद हे दितात जे कोणाक म्हाका न्हू ते व्हडलेपणाक न्हू आतां तुमी सुद्दां केन्ना तरी म्हटलेलें भटजी बरें आतां तुमकां सांगलें नंबर 1 बी काय नाका पांय सगळें आसूं आमचे नंबर आमकां सगळें एकिटी करपाक जाय वास्को जे आसा आज गदा बी हाडले कित्याक ते व्हडलेपणाक न्हू ते 4 लोकांक एक नांव जाता म्हणून म्हणून आतां आनी आमच्या लोकांक सांगता आमचे आमी दितलेच आनी हें कित्याक येयला तेच लागून सगळे लोक येतात बरे म्हणटा म्हाका आमकां बरेपणां नाकात हें आतां सगळ्यांक येयलें आनी हें जर जाता जाल्यार ही कशी परिस्थिती जाता आज 15 आनी म्हाका मी सांगता हें जेन्ना येयलें तेन्ना वचून म्हाका अनुभव केन्नाच येवंक ना एक गोश्ट जाली पण हें जे मारामारी जाली ती कित्याक खूपच जाली म्हाजी बायल आसली आमी 2 मिनटां वचूंक ना चेडो मारलो आमचो श्रवण आसलो बाबा मारलो आनी भुरगो आसलो तांकां 5-6 जाण मारले आज ते 5 जाण तांकां धुपाक दिले आनी काल पियाचे हातून काय ना आमकां सांगतो ना करता ते फक्त म्हाका खबर ना म्हणटा आमचो हवालदार काय तरी हें म्हणटा हे गोश्टी जावच्यो ना न्हू ताका कोणी कितें करपाक जाय तुमी कितपत धरपाक जाय आनी तुमच्या कडल्यान जर मागीर हें इच्छा नसली हय तुमी म्हाका खोटें उलोवंक आवडना हांव खरें उलयतां तुमकां 2 दीस जाले म्हाका एक अपेक्षा आसली कोण तरी आसूं पोलीस नाल्यार कोण तरी समाजा सोशल मिडिया कोण नाही येवंक कित्याक सोशल मिडियाची पावर आसता न्हू म्हणून मी कितलो मरो मी कितें म्हणून म्हाका देवाची गरज ना परत सांगता सगळें म्हाका खूब आसा न्ही खंय कितें कमी आसा म्हाका तुमकां मारुती पावता मरे सगळे मारुती पावता न्ही तुमकां मागीर म्हाका कितें पावचो ना पण कोणी तरी घट्ट धरपाक जाय सगळें सोडल्यार कशें जालें परत सांगता म्हाजें रॅली आनी भाशणां करून आमचें काय जावचें ना आमी हय खंय काटी भरपाक जाय नाल्यार एक दीस म्हाज्या देवान सुर्या चाकू आसताले कोणी येवनी म्हाजें सांगता बाकीचें सांगिना ह्या भुरग्यांक सुद्दां आतां म्हाका लागून येता तांकां कितें आतां फाल्यां कितें जाल्यार तेजी जबाबदारी कोण सॉरी म्हटलें पण सगळें जायना त्यामुळे सोशल मिडियाची एक ताकद आसा ती पावोवपाक जाय लोकांक सगळें आसा पण आतां सगळें फोन येयले सगळें आसता म्हणजे कितें जालें काय जालें आसूं न्ही आपल्या हांव तांकां कोणाक काय म्हणना पण सगळ्यांनी येवपाक जाय एकत्र आनी आमचे कांय गोश्टी ज्यो आसल्यो हे आमचे राजकीय म्हणटात म्हाका खूब इच्छा आसली कोण ना तरी काय ते आतां तरी जातलें काय ना फक्त सांगता ना आतां पळोवया आमकां फोन करा आनी दुसरी गोश्ट म्हाका कोणाक सांगूंक आवडना कितें आसा सगळ्यांनी येवपाक जाय पण कांय गोश्टी जाल्यो म्हणून हेचो तुमी सगळ्यांनी विचार करपाचो ह्यात कोण काय करता आनी म्हाका कोणाची हें घेवपाची ना बदलो घेता आमकां काय ना पण कितें आसा सगळ्यो गोश्टी आयज ना जाल्यार हे इतल्यान कितें जातलें राती 12:01 सुद्दां काल भायलो म्हणटात आमकां आनी रातची 12:01 सुद्दां भायलो येवन बसता कित्याक भटजी आसा लायट पेट्टा वयली लायट गेली तरी दिवो पेटलो सगळो हे सगळे लोकांचे जर आसा ट्युरिस्ट कितले येतात फाल्यां तेंची सुरक्षा कोण कसले ट्युरिस्ट आपले कपडे घालून कितके येतात सगळे पाणी दवरलें हें धुवपाक हांवें रातभर आमी सारत सबंद दीस सारत तर आसता आमचो घनश्याम भैया आसा तो मरे आसा सगळ्यांचे भुरगे आसात कोणा म्हणून तुमकां कोणाचें काय म्हणूंक ना न्ही कित्याक करपाक जाय आनी परत सांगता कोणाक कितें उलोवपाचें हांव येवन उलया आजून सुद्दां उलोवनूच सगळ्यो गोश्टी सुटतात पण कोणाक राग करपाचो हेच्या फुडें मी सांगता म्हाकाय खबर आहा म्हाकाय गुंडागिरी करपाक कळटा सादो मनीस आसतना तेन्ना तो सगळ्यां पेक्षा वायट वागता त्यामुळे तुम्ही विचार करा सगळं करा काल आमचे पुरोहित संघाचे हय बारीक बारीक इन्सिडंट चालूच आसले हय हय चालू आसले सगळें जाल्लें आसा हय 2-3 फावटी वचून येयलो मी ना काय ना फक्त सांगतो ना हय तेच जाला
पण सगळे आता या आता कोणाला आज सगळे दाखवायचा चालले ऍक्शन काल मी ह्याका सांगले हवलदार आता या तुम्ही अल्कोहोलाचे राहते हा तर आमचं काय ना काल आमचं पी साहेब सांगता हे ना ते ना म्हणून हा म्हणजे कसे असा घेऊन घेऊन सगळ्यांना कसं आहे पण चाले मनीस प्रत्येकाची सर्व्हिस असतली कोण असतली मागे खबर कोण पॉलिटिक्स राज्य सगळे असतले पण त्याच्यावर आमची काळजी असा जातके जाऊन नाही माझं पी भितर बसलेला असा पण असे न्हू ते आम्ही घट्ट रावपाक जाय काल आमचे पोळी सगळ्याचे एक संमेलन झाले गुहा पोळी ब्राह्मणांचे एक हे दिले इलेक्ट्रिक दिला आमची प्रोड्यूस करता ऑल गोवा पुढे संघाचे काल संमेलन झाले ताणी एक लेटर दिला की आमचो हाका तेको आसा आनी जे आतां घडला ताका न्याय मेळपाचो भटजीक न्याय मेळपाचो त्या खातीर आमी हांगा एकवट जाल्ले आसा तशेंच आमचे विश्व हिंदू परिषद तर्फे सुद्दां दिल्ले आसा परिषदेक अखिल गोमंतकीय पुरोहित संघटनेन आमकां संपर्क केलो आनी ह्या घटने बद्दल आमकां विचारलें आनी तेंच्यान आमकां असो प्रश्न केलो अशें जर देवाच्याच परिसरान येवन जर एक पुरोहिताक मार करता देवाच्या सेवकांक जर मार करता जाल्यार आमची सुरक्षा कोणी घेवप दुसरी म्हणजे जी कितें घटना घडली पुलीस स्टेशनाचेर जे तक्रार करपाक केले जे रक्षण मारपाक केले तांकां थंय एक ते 4 जर थंय बसून दवरला आनी जेंचे वायट कृत्य केला पळय तांकां हाडप आनी ताबडतोब सोडून दिवप म्हणजे अशें एक भासून येलें की तांच्या कडल्यान खंयची तरी एक ताकद तांकां सपोर्ट करता जाका लागून ते इमिडिएटली सुटले ते पळोवपाक गेल्यार बारीकशे जर नजर घाली जाल्यार अशें दिसतालें की ते एक VIP ट्रिटमेंट मेळटालें थंयसर हाडले मागीर इमिडिएटली रिलीज केले भटजी हय पावच्या पयलीं ते हांगा पावले म्हणजे हेचेर कळटा की तेच्या कडल्यान खंयची तरी ताकद वावरता आता तुम्ही हांगा पळयत जाल्यार हांगसर आतां ही इतकी स्वच्छ जाल्या आनी इतक्या बऱ्या प्रमाणे जर ही आतां उदरगत जाता हांगसर ज्या रस्त्याची इतक्याक न्ही हांगा जर बारीक बारीक पयशे जाल्यार बारीक सामान्य लोक सुद्दां हांगसर आपली आतां जिविका जोडटा काम धंदो करून पोट भरता हांगसर पूण वायट गोश्ट दिसता की अशा ह्या असामाजीक तत्वांचीय हांगा वाड जाल्ली आहा तेन्ना हांकां खंय तरी राखपाक तांकां स्टॉप करपाक जाय ही अत्यंत गरज आहा आमी पुलिसा कडेन मागणी करता की आतां हांगा लोक येता बायलां येता आनी ही 2 देवळां म्हणजे हेची शोभा ह्या एरियाची शोभा आनी हजारांनी संख्येनी लोक येता हांगसर बायलां येता भुरगीं येता तेन्ना तेंचे खातीर तांकां रक्षण प्राप्त जावपाक जाय म्हणून पुलिसांनी एटलीस्ट हांगा पेट्रोलिंग तरी करपाक जाय आमकां पेट्रोलिंग करतना पयशे पडले ना कारण ज्या जाग्यार लोक जमतात पळय त्या जाग्यार पुलिसांची पेट्रोलिंग करप अत्यंत आवश्यक आहा ही गोश्ट सुद्दां आमी थंयसर पुलिसांक सांगली पुलीस म्हणपाक लागले ह्या फुडें आमी करतले म्हणपाक पूण हेच्या फुडें तेणी करूंक ना म्हणून आमी विश्व हिंदू परिशदेच्या मार्फत तुमकां हें कळपाक सोदता की आमी विश्व हिंदू परिशद हेजी गंभीर दखल घेता आनी हाका आमी निशेध करता आमी ह्या फुडें अशी कृत्य जाली जाल्यार आमी तांकां शिटकावणी दिता आमी ओगी बसपाक ना काल आमी पुलीस स्टेशनाचेर नेक्स्ट पुलिसाक सांगपाक गेल्ले पुलिसान आमकां आश्वासन दिलें की आपूण ह्या बद्दल कारवाई करतलो आमी ताका सांगलें तुमी 4 जाणांक अरेस्ट करून हाडले आनी आमकां दोळा खुदी घालून सुट्टा पडटा तुमी करनाका 15 जाणांचे इनवॉल्व आसले 15 जाणांक पळय बरें येवपाचें 15 जाणांक अरेस्ट करपाक जाय तांकां FIR करा आनी कोर्टान प्रोड्यूस करा जाल्यार अशें जर तांकां कोणाक सहज सोडले जाय जाल्यार हें आमचें असमाजी तत्व आहा पळय तांकां मारप बसचो ना आनी फाल्यां आमकां सर्वसामान्य मनशाक ह्या गोश्टीचो त्रास जाता म्हणून आमी ह्या प्रेस कॉन्फरन्स आपयली तुम्ही आज आयले जालें न्हू आनी काय ना आनी हो जो भुरगो आहा ज्या कारणान मारलेलो पळय तो एकलो भुरगो हो दत्ता म्हणून तर मानव म्हणटा पळय तो सद्या GMC हॉस्पिटलान गेल्लो आसा तेन्ना हाका मारून हेच्या दर घेवपाक हे दिसून इंजरी बी केल्या सकयल बी तोडून हें केल्लें ताका तो हांगा बसला पाणी वापरले त्याच्यात गाडी बांधपाक लागले मागीर मागीर वांगडा डायरेक्ट उलोवंक सुद्दां ना डायरेक्ट हाताबाई करपाक लागले मागे वांगडा 15 जाण आसा भुरगे म्हणजे लोकलूच भुरगे ते सगळे म्हणजे तेंच्यानी हातभार घातला आयकत ना जालें तशें ते मागीर भटजीचेर सुद्दां हात भरलो तिका आडोवपाक वयता तेजेर हात अशी विशय जाल्ली बरोबर मिसीस जाली तेंच्या सुद्दां ती बाबडी सुद्दां हें जालें फर्स्ट जालें का पॉल इतके हें करता आंगार येयलें सामकें हेतून भुरगे हे 2 भुरगे आसा तेंकाय तेंच्यांनी बाकी आनी 4 जाणां जितक्या आडोंक येता तितक्या मारताले ते आडोंक कोण येयल्यार सुद्दां म्हणून आंग सुद्दां घालताले बाबडे लोक असले सुद्दां लोक तेंकां सुद्दां भंय दिसतालो एक 10-15 जाणां पिवनूच आसा हे सगळे पिताले सगळे
तेंका कित्याक कारण सांगा बाबा देवळाचो इश्यू कित्याक आमी काम नाही आमची ना तेंचे जाण पहचान ना वळख ना काय ना आमकां मेन मुद्दा फाल्यां गरजेची सेक्युरिटी कोण दितलो 1-2 म्हयने उपरांत कोण करतलो जाग्यार घालतलो ते आमकां मेन पॉयंट सेक्युरिटी आमची कोण पळयतलो आयज जाल्यार बरें आसा फाल्यां तुमी कोण तरी सेक्युरिटी दिता फाल्यां 2 म्हयन्यांनी ते जाग्यार पडटले ते मेन आमकां मिस जाय आणि काल आम्ही गेल्ले थंय पोलिसान PI राघोबा कामतेन आश्वासन दिला 151च्या वयर क्रिमिनल केस ताका चार्ज मारून अरेस्ट करतले म्हणला तशेंच आमचे आमदार शंकर आमोणकर ताणें बी हाजे कडल्यान इन्स्पेक्टरा कडल्यान घेतल्या वर्ड घेतल्या शब्द घेतला की 151 लायन आसतना हाजे वयर कारवाई करून कोर्ट प्रोड्यूस करून ती जी कोर्ट सजा दिता ती करून घेवपाची आता कितें तुमची मागणी कितें अरेस्ट करपाची परत आमचे मागणी कितें जे 21 जाण ते 15-21 जाण आयला तांकां सगळ्यांक भितर अरेस्ट करपाचे कोर्टा फुडें उबे करपाचे आनी ताका शिटकावणी दिवपाचें कितें आहा तें कोर्ट दितलो हाच्या फुडें आमकां एक मॅसेज वचपाक जाय की देवळाचेर किंवा देवळाच्या सेवकांचेर किंवा भटांचेर जर अशी कृती जाली जाल्यार आमी ओगी रावचे ना तुमचें कितें फुडें कितें समज अरेस्ट करना जाल्यार अरेस्ट करना हातून बरयल्लें आसा कित्याक फुडली कारवाई आमी कित्याक ते बसून करतले हाजें बरयल्लें आसा ताणें आश्वासन दिल्या प्रमाणे करपाचें कृतीन कार्यालय करपाचें समज करूं ना जाल्यार आमकां तांच्यांनी कन्सिडर केला म्हूण समजता ते करपाक येना आमकां विश्वास आहा न्यायपालिकेचेर पुलिसांचेर विश्वास आहा आमदारान हांगा प्रॉमीस केला की एक्शन जातली आनी हेज्या फुडें अशें जावचें ना म्हणून ही एक स्ट्रॉंग मेसेज वचून गोंया भितर एक स्ट्रॉंग मेसेज खंयचेय धर्मस्थळ आसत कितें आसत थंयसर असले एंटी सोशल एलिमेंट्स थंय आसचे न्ही तेंचे पेट्रोलिंग करता म्हटलां एंटी सोशल एलिमेंट जे कार्य करता ते करचे न्ही म्हणून ते कितें करपाक तुमच्या घरा कडेन करा मरे देवळान आनी असो गरीब सादो मनीस जो देवाची सेवा करता सेवक तेंचेर कित्याक रे तुमी कितें हाज्या फाटल्यान कितें आसा पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेट करचें आनी एक्शन घेवची म्हणजे तुमी एक टायमार बायणां कितें गुंडागर्दी तसले परत सुरू करूंक सोदता काय तशें कांय ना न्ही आतां बरे बायणां आसा न्ही रेड लायट एरिया गेली बरे बायणां आसा बरे लोक येता बरे आसा आमचें सरकार बरें आसा दोतोर प्रमोद सावंत बरो वेव्हार बरे आहा बिझनेस जाला जागृत जाला देवस्थान जागृत जाला काम बरें चल्लां टुरिझम फ्लरिश जाता हांगा वास्कोन हें बरें नांव वास्कोचें दवरुया मरे आमी कित्या खातीर ही मागणी तुम्ही काल केली हय तुमची डेडलाईन काय तेणे करता म्हटलं आतां फॉलोअप करतले आमी तेंचे कडेन तें हे लेटर आनी चार तुम्ही नावं कितली दिली 4 जाणांची मागे आमकां नांवां आमी सांगल्या 15 जाण आमकां आमी काय तेंकां नांवांनी वळखना आमी सांगले 15 लोक थंय आसा म्हणून तेंच्यांनी 4 जाणांक काल सकाळी NC केली कितें 151 केलो अरेस्ट केलो सोडलो आसतलो त्यांची नावं कोणी दिली 4 जाणां ते फोटो दाखयला आम्ही फोटो दाखयलो पहिले आनी तुमी फॉलो अप करा म्हणटा तांकां नांवान आमी वळखना पूण अशें वळखता सगळ्यांक लोकलच वळखता तांकां आमी फोटो किती आयडेंटिफाय झाले ते पुलिसांक काडपाक जाय ताची कारवाई जाली आमी हें निवेदन परत दिता विश्व हिंदू परिशद आणि पुरोहित समाजाच्या तर्फे परत एकदा आमी तांकां आज निवेदन दिता हें दिल्लें आसा निवेदन दिता तेजेर तेणी फुडले कृती करूं न्ही मेन आवश्यक आसता की कंप्लेंट जाली पळय ती दखल केन्नाच जाता पळय दखल घेतल्या दोन मुद्दे आसात एक म्हणटा ते भटाचे आनी सेवकाचे मारहाण जालें फर्स्ट आनी सेकंड कंप्लेन घेवपाक गेले तेन्ना तांच्यांनी हांकां सपोर्ट करपा सोडून पयस सायडीक सपोर्ट केलो आनी हांकां सद्याक तांची मागणी आसा की तांचे पुलिसान आनी आमोणकरान जशें तुमकां उतर दिल्यार ते कन्फर्म करपाचें नाजाल्यार तुमी फुडलें एक्शन घेतले थापड मारले सॉरी म्हणले जाता दुसरी गोष्ट समज जाली त्या प्रमाणे समज रगत काढले तेन्ना पुलिसां कडेन कायदे आसा कारण हे काय मागे जायला लागलाय पळय 15-20 मिनिटां झगडी जाली ती अर्धवर झगडी जाली बेश्टीच न्ही ती पांय बाळगूंक लागलो हे केलो म्हणून हे तुमकां एक दिवं तुमकां